नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. सभापती रमेश तवडकर हांणी कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांचेर केल्ल्या आरोपा संदर्भात भासाभास करपा खातीर विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी मागणी केल्ली. पूण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हो विशय विधानसभेंत भासाभास करपाच्या लायकीचो ना अशें सांगून तांची मागणी भायर आयली. गोंय विधानसभेत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अयोध्येंत श्रीरामाची प्राण प्रतिष्ठापना केल्ल्या बद्दल अभिनंदन केलें. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे फुडारी विजय सरदेसाय हांणी ज्या लोकांनी वीज बिलां फारीक करूंक ना तांकां 1 वर्साची मुजत दिवची अशी मागणी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांचे कडेन केली. हाका जाप दितना वीज मंत्र्यांनी सांगलें की ज्यांनी वीज बिलां फारीक करूंक ना तांकां वीज खात्यान नोटीसी धाडिल्ल्यो आसा. साधारण 450 कोटी जी एरियाज आसा ते गव्हर्मेंटाचे आसा ते आमी बूक ट्रान्सफर करपाक ऑलरेडी मूव केले फायल आनी जी 450 उरलेली साधारण 380 सुमार हाका नोटिसो काडल्या. वन टायम सेटलमेंट दिवन सुद्दां ही रिकवरी जावना आनी ही रिकवरी करता आसतना आमकां कोर्ट पर्यंत वचचें पडटलें आनी ही रिकवरी आमी करतले. आमचे जे रेट वाडयता ते आमी वाडयना, JERC सांगता त्या प्रमाणे आमकां ते करचें पडटा. येदा कदाचित आमी डिसिजन घेतलें की आमी रेट वाडोवचे ना जाल्यार ते पयशे आमी आमच्या बजेटांतल्यान उबे करचे पडटा. नामनेचे भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन आनी जाकीर हुसेनच्या फ्युजन बँडान प्रतिष्ठीत ग्रॅमी अवॉर्ड जिखला. तांकां हो पुरस्कार तांचो नवो अल्बम दिस मोमेंट हाका फावो जाला. दिस मोमेंट हो अल्बम फाटल्या वर्सा जून म्हयन्यांत रिलीज जाल्लो. ह्या अल्बमान जॉन मॅकलॉग्लिन, जाकीर हुसेन, शंकर महादेवन, बी सेल्वा गणेश आनी गणेश राजगोपालन हांणी गायिल्लीं 8 पदां आसात. खेरीज भारतीय शास्त्रीय संगीताचे अणभव आशिल्ले बासुरी वादक राकेश चौरसिया हांकां दुसरे फावट ग्रॅमी अवॉर्ड मेळ्ळा. हो अवॉर्ड मेळिल्ले राकेश चौरसिया हांणी खोशी परगटायली. He's the best band in the world. I believe it. How does it feel, folks? Oh, super great, excited. I don't know. I mean, nerve-wracking. I'm just flying, not here. It's an amazing experience for us, and we want to thank our leader and mentor, John McLaughlin, who couldn't be here. He's the 5th member of the band, but the leader of the band as well. And it's our 50th year as a band. They don't look like it, but anyway, but it's great that it happened. I mean, these are the two musicians like John McLaughlin and Zakir Bhai. Because without them, we are not here. So, we want to thank Zakir Bhai and John G for the 50 years of hard work. संसदेच्या दोन्ही सभाघरांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या अभिभाशणाचेर धन्यवाद प्रस्तावाचेर आज लोकसभेत चर्चा सुरू जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सांजे हाचेर आपले उलोवप करतले. भारतीय जनता पक्षान आपल्या सगळ्या सदस्यांक व्हीप जारी करून संसदेत हजर रावपाचो आदेश दिला. दोनापावला राजभवनात आयोजित केल्ल्या गोवा कोंकणी अकादमीच्या भाषा आनी साहित्य पुरस्कार वितरण सुवाळ्यात मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मानाचे सोयरे म्हणून साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष माधव कौशिक, ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू केल्ल्यान उच्च शिक्षण तशेंच वेवसायीक शिक्षणाचो अभ्यासक्रम कोंकणी भाशेंत अणकार करपाची संद प्राप्ती जातली. ताचो फायदो तरणाट्यांनी घेवचो. कोंकणी भाशेंत खुबश्यो संदी जातल्यो. सरकाराक कोंकणीत उत्कृश्ट अणकार करप्यांची गरज आसा अशें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. या पुराय कोंकण बँडान कोंकणी राज्य म्हणून आमकां वळखलें वता आनी त्या कोंकणी खातीर वेगवेगळे कार्यक्रम जेन्ना जाता तेन्ना गोंय सरकारा कडल्यान ताका पुराय तेंको मेळटा. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीचो तेंको सातत्यान गोंय सरकार दिता. नगरविकास मंत्री विश्वजीत राणे हांणी मडगांवां आशिल्ल्या आनफोंद गार्डनाच्या नूतनीकरणाचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार आमदार देविया राणे आनी आमदार दिगंबर कामत हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना नगरविकास मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें की शाराची उदरगत करतलो जाल्यार नागरिकांचे सहकार्य आवश्यक आसता.
मडगांव पालिकेसयत जनतेची आणि युवकांची उदरगती बाबत विचारधारा समजून घेवपाची गरज आसा। शाराचो विकास करपा खातीर बेस प्लॅन आसचो पडटा। या खातीर 4 शारांचे मास्टर प्लॅन तयार केल्ले आसात अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले। जनता तरुण पिढी आमची युवक कॉलेजीचे भुरगे यांचे बी खंय तरी एक विचारधारा घेऊन समजून घेवंक जाय की बाबा विकास हो कसो जातलो। मास्टर प्लॅन म्हणजे एक ओवरऑल एक थियरी आमकां कळटा की बाबा ह्या तरेचे आयच्या दिसा ह्या तरेचे नानोटेल हांगा उबे आहा, हांगा आनापावन फावंटन आहा, खंय ओपन स्पेस आहा, कशें डेव्हलपमेंट करपाक जाय हे करपाक म्हणून कोणी तरी एक बेस प्लॅन तयार करपाची गरज आसता। हे बेस प्लॅन तयार केल्या उपरांतूच आमी कितें तरी आमी फुडें वचूंक शकता आनी विचार करूंक शकता की सरकाराचे पयशे आमी कशे आमी तुमच्या खातीर बरे रितीन ते इन्वेस्ट आमी करूंक शकता, म्हणजे कितें तरी बरें आमी त्या शहरान आमी करूंक शकता। हेजे खातीर आमी मास्टर प्लॅन आमी 4 तालुक्यात आमी ऑलरेडी आमी इम्प्लिमेंट केल्लो आसा। ॲक्वा गोवा महोत्सव 2024 लोकांचो भरपूर प्रतिसाद मेळिल्लो आसा। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या महोत्सवाक भेट दिली। ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें की ह्या महोत्सवा निमतान सगळे नुस्तेमारी विशया कडेन संबंदीत आशिल्ले लोक एकठांय आयले आनी भासाभास करूंक शकले। ह्या महोत्सवात सुमार 160 वयर नुस्त्याचे प्रकार दाखोवपाक मेळ्ळे। नुस्तेमारी वेवसायांत व्हडा प्रमाणात तरणाट्यांनी मुखार सरचे असो उलो तांणी मारलो। आमच्या डिपार्टमेंटात या 2 दिसाच्या फिश फेस्टिवलाच्या निमित्तान B2B म्हणजे सगळ्या नुस्तेकारांक एकीकडे हाडले, वेगवेगळे सेमिनार्स ऑर्गनायज केले। नुस्तें जवळपास 160 तरेच्यो व्हरायटीज ऑफ द एक्झॉटिक फिश भुरग्यांक दाखोवपाची संद दिली। आणि बीइंग अ कोस्टल स्टेट आमकां ब्लू रेव्होल्युशनाचेर उलयता आसतना आमी हाचो चडांत चड फायदो कसो घेवचो, व्हडल्या नुस्तेकारांक धाकट्या नुस्तेकारांक धाकटो नुस्तें विकपी ह्या सगळ्यांनी या नुस्त्याच्या व्यवसायातलो खूप मोठ्या प्रमाणात फायदो सातत्यात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हातूंतल्यान घेवचो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां एका दिसाच्या गोंय भेटेर येवपाचे आसात। फातोड्डा हांगा तांची एक रॅली आयोजीत केल्या। त्या संबंधान म्हायती दितना राजानंद शेट ताणावडे हांणी सांगले की बेतलांत जावपी इंडिया एनर्जी वीक 2024 ते उक्तावण करतले। ह्या भेटे वेळार ते 2 प्रकल्पाचे बुन्यादी फातर बसयतले आनी 3 प्रकल्पाचे उक्तावण करतले। खेरीज ते रोजगार मेळाव्यात नवी सरकारी नोकरी मेळिल्ल्या तरणाट्यांक रोजगाराची नेमणूक पत्रां दितले। आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे गोंयान फाल्यां येतात ही उत्सुकता सगळ्यां मदीं आसा। अयोध्येक राम मंदिराचें उद्घाटन जालें आनी रामलल्लाच्या मुर्तीची प्रतिस्थापना जातकच पयले वेळारूच गोंयान ते येतात आनी मागीर गोंयकारां भितर एक उत्सुकता निर्माण जाल्ली आसा। फाल्यां ते एनर्जी वीक जे ONGC बेतूल हांगासर कॉन्फरन्स जाता थंय ते उद्घाटन सोहळ्याक ते येतात आनी तेच्या नंतर मागीर ते दुसरो कार्यक्रम जो आसा विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 ह्या कार्यक्रमांक ते हांगा गोंया भितर आमचे मडगांव दक्षिण गोंया भितर बस स्टँड जो आसा कदंबा त्या बस स्टँडाचेर मोठ्या संख्येन 50,000च्या उपस्थितीन वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाचे ते इनॉग्रेशनूय करपाचे आसात आनी कांय प्रोजेक्टांचे ते फावंडेशन स्टोन घालपाचे आसात। चंपई सोरेन हांणी मुखेलमंत्री पदाचो भार सांबाळ्ळे उपरांत आज विश्वासमत थारावंक झारखंड विधानसभेचे 2 दिसाचे खासा सत्र आपयिल्ले। हे विश्वासमत सरकारान 47 आड 29 मतांनी जिखले। हातूंत हालींच अंमलबजावणी संचालनालयान पयशांचो घोटाळो केल्ल्या संबंधान अटक जाल्ले आदले मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन लेगीत वांटेकार जाल्ले। ह्या वेळार उलयतना हेमंत सोरेन हांणी आपूण आदिवासी आसून आपल्याक कायदो आनी नेमांची समज ना अशें सांगलें। विश्वासमत पुराय भोवमतान मेळोवपा खातीर काल सद्याच्या सरकारांतल्या 38 आमदारांक हैदराबादच्या हॉटेलांत व्हरून दवरिल्ले। ते आज सकाळीं ह्या सत्रांत वांटेकार जावपाक रांची हांगा पावले। विशाखापट्टणमांत भारत आनी इंग्लंडा मदीं चालू आशिल्ल्या क्रिकेट खेळ भारतान जिखला। तांणी इंग्लंडाचेर 106 धांवड्यांनी जैत मेळयला। इंग्लंडान आज खेळ 67 धांवड्याचेर सुरू केल्लो आनी तांकां जैता खातीर 332 धांवड्यांची गरज आशिल्ली, पूण तांचो डाव 292 धांवड्याचेर सोंपलो। पणजी
दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमची फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 तुम्ही पळोवपाक शकतात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।